जो आतां फ्लायओवर आमचो आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ली एक सायड आतां फकत तेजे 10 तारखेर आतां एज पर इंजिनियर आतां येयन म्हाका सांगला दिसपान जुडान 10 तारखेर तेणें सांगलां तेका BM घालता म्हणून कळ्ळें न्हू तेका डबल लेयर आतां BMाचेर ते हें जालें न्हू म्हणजे तो आमचो ब्रीज चालू जातलो आनी हो ब्रीज न्हू आमच्या टायमार तो चालू केलोलो कळ्ळें न्हू आमी आसतना कित्याक आमचे खुबशे लोक आमचे मरताले आमचे माय पाय भाव भयणां हिंगा खुबशीं हिंगा मेलिल्लीं आहा आमची आनी ताका लागून ते मामीन तेन्ना तें कॉमेस केल्लें आनी आतां कितें केलें आतां आमचो ऑनरेबल आमचो CM आमचो प्रमोद सावंत तेणें आमकां इन्शुरन्स दिवन तेज्या अंडर हो ब्रीज हो आमचो कंप्लीट एक सायड जाल्लेली आहा तेका लागून हांव तेका काल सांगता हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या सगळ्या लोकांच्या नांवान आनी चड करून आमचे चिंबोलचे लोक तांकां ह्या ब्रिजाचे खूब सेंटिमेंट्स आहा कळ्ळें आनीक तितलेंच न्हू तेका लागून तांकांय तेंची वीश आहा की मामीचें नांव थिंगा येवचें कित्याक तेणी एक रेजोल्युशन केल्लेलें आहा पंचायतीन की मामीचें नांव थिंगा त्या ब्रिजाक विक्टोरिया फ्लायओवर म्हणून जावचो म्हणून चिंगल कळ्ळें न्हू अशें म्हणून तेणी म्हाका तेणी हें केलें रेजोल्युशन घेवन म्हाका कॉपी धाडली सगळे पंचायत मेंबरांक हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा सरपंचीक सगळ्यांक तांकांय थँक्यू म्हणटा तेणी रेजोल्युशन केल्लें म्हणून आनी तें आतां हायवेक पडटा त्या हायवेक पडटा म्हणून ताका एक प्रोसेस चालू आसा तो प्रोसेस आतां फॉलो अप करूंक जाय आनी प्रोसेस चालू मागीर करपाचें आतां कितें आहा न्हू आतां ह्या ब्रिजाक आतां 2 फेजी आहा एक फेज आतां ऑलमोस्ट कंप्लीट जाली आतां दुसरी आनीक एक जी फेज आहा ती कंप्लीट जावंक जाय